कुठ्ठाळे पंचायत वाठारात आशिल्ल्या बाजार प्रकल्पावेल्यान कुठ्ठाळे पंचायत आनी आमदारां मदीं वाद जावपाक लागल्यात। कुठ्ठाळे पंचायत वांगड्यांक विस्वासान घेनासतना आमदार बाजारांत बसपी वेंडरां कडल्यान पंचायत कर थारायता असो आरोप आदलो उपसरपंच रेमंड डिसान केला। तशेंच पंचायती कडल्यान वयवाट दाखलो घेनासतना बाजारांत बसपी वेंडरांक नवीन बाजार प्रकल्पांत जागो दिल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी कुठ्ठाळे पंचायतीचो पंच रेमंड डिसान दिल्या। सांगचें म्हणल्यार ते मार्केट कॉम्प्लेक्साचें अजून बील हारी गेलो ना पंचायतीन, लायटीची बील येयलो हाय ती हारी गेलो नाय। इट इज अ व्हेरी ह्यूज अमाउंट आनी बील येयता हाय। आमी सांगता तेन्ना कोण आयकोना आसलेलो। तुका कितें दिसता तातूंत पॉलिटिकल कितें ना पॉलिटिकल कितें आहा जाल्यार हांव नको तुका सांगपाक, बट आमची पंचायती हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचें डिसिजन कांय जायना, डिस्कशनूय कांय जायना। डिस्कशन आनी खंय जाता आनी मागीर हिंग येवन आमकां सांगताय। आतां हांवें आयकलां ते भाशेन फीश वेंडरां आपयलेलो म्हण MLA ऑफिसां, फ्रूट वेंडरां आपयलेले म्हण MLA ऑफिसां आनी वेजिटेबल वेंडरां तिगांयक आपयलेले एक दिसा आपयलेले आनी सांगलें म्हण पयशे कितू ते सॉल्व थिंग डिसायड जाता, आमची पंचायती डिसायड जायना। पंच मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेयना ना गेलो नाय, आमच्या कोणाकूच गेलो नाय। रुलिंगा कोणाक गेले जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण आमकां भायल्यान नायक येता, आमकां ते नुस्तेकार येता आमकां सांगताय थिंग आपयलेलो, फ्रूटवाले येता आमकां सांगताय, वेजिटेबलवाले येता आमकां सांगताय थिंग आपयलेलो म्हण पयशे सॉल्व फिक्स केले म्हण। आमची मिटिंगे कांय डिस्कस जालो ना कितें फिक्स केलां आनी कितें तें। जरी तर ती आपणांगे करून वचत बट तें गव्हर्मेंटाके बॅकींग बा आसत, हांव नको तुका सांगो, पूण फुडें स्टेप ऑक्युपन्सी नासतना विदावट सनात ऑक्युपन्सी इश्यू केली आनी ऑक्युपन्सी इश्यू केले उपरांत तर ऑक्युपाय करपाक गेली, आयल गो टू द कोर्ट। ताचे बरोबर जे सगळे मेंबर आसा तांचे बरोबर हांव आसा, लोकां बरोबर आसा, पूण हे जे पॅन्डेमीक आज जें कितें चल्लां आतां जे पळय पिरियड आसा ते पिरियडाक जे आमची सगळें चल्लां ते पिरियडाक मार्केट व्हरप म्हणटा तें सारकें न्ही। आनी जो कायदो आमी लोकां लायतात यास्टीक ऑफ लॉ शूड बी इक्वल टू ऑल। जे आमी लोकांक कायदो लायता तो आमी पयलीं मेंटेन करपा, जेन्ना आमकां कदेलाचेर बसपा लोकांक कायदो करपाक बसले तेन्ना आमी पयलीं मेंटेन करपा जाय। हें सगळें लक्षांत धरून जे कितें फुडलीं जनरेशनां बरें जातलें, आमी आज अशी आतां दादागिरी करून जर मार्केट ओपन केली आनी फुडलीं लोकांक कितें दितली, एग्जाम्पल कितें दिता फुडलीं जनरेशनाक आमी अशें करून ओपन केल्ली म्हणून। सगळें कितें आसता तें कायद्यान बरे भाशेन करपाचें।